फाटीत राव तूं तेजे फाटीन वयता भितर अभी देख ना चालू है udah tinggal kena jadi hah haus ya phone कर मगर नंबर 97532 ya 06 फोन कर मग हां चालू सकाळ सर मिस कॉल दे हाँ क्यों जगह रहा ले लो स्ट्रॉंग ड्राइव घेतली सगळे डिपार्टमेंट कितले डिपार्टमेंट आणि कित्याक तूं ड्राइव 15-20 दीस पयलीं कलेक्टर नंतर नोटीस काडलेली तुमकां खबर आहा चिकाली पंचायत फॉल्स इन फनल झोन ते नेवीचे कंप्लेन आशिल्ली की खुबशे बर्ड हिट जाता सो वेन वी वेंट दॅट फॉर द मिटींग तेन्ना दिसून आयलें की खुबशे चिकन वेस्ट रायट अंडर द फनल झोन उडयता लोक सो आमकां ऑर्डर येयला की स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाचें तेंचेर सो वी हॅव मेड अ लेटर टू FDA, पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, हेल्थ डिपार्टमेंट फॉर अ जॉयंट सायट इन्स्पेक्शन जेन्ना आमी येयले पळय इन्स्पेक्शनाक हांगा खुबशे शॉपाक लायसन्स ना एंड पंचायत नॉर्मली गिव्स फॉर फ्रोजन चिकन एक्चुअली एंड वी आर नॉट ऑथरायज टू गिव लायव कटिंग ऑफ चिकन ऑर मटन सो FDAन आमकां सांगलें बाबा हाव दे आर ऑपरेटिंग विदाउट युअर कन्सेंट इन ऑल सो आमी सांगलें आमी दिवना आमी दिता जाल्यार आमी फ्रोजनाचे दिता सो दे हॅव टोल्ड अस टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन दॅम एंड सद्या तांकां सांगलां की बंद कर एंड जेन्ना तुमी सगळे परमिशन अवेल करतले एज पर द रूल्स एंड रेग्युलेशन तेन्ना ओपन करा म्हणून So we are having joint inspection with FDA, Health Department and Pollution Control Board. कमला भाई खंयतरी स्लॉटरिंग सायट्स आयडेंटिफाय करपाचो कितें प्लॅन जाय पडटा
आज पळोवपाक गेल्यार न्हू नॉट इन दाबोलीम एवरीवेअर हे चिकन आनी मटनाचे न्हू मेजर इशू जाल्ले आहा सो आवर पंचायत विल बी द फर्स्ट पंचायत टू आयडेंटिफाय अ स्लॉटरिंग एरिया एंड इट शूड बी इम्प्लिमेंटेड टू ऑल द पंचायत्स इन गोवा एक्चुअली एक एरिया डिफायन करून थिंगा परमिशन दिवन थिंगा स्लॉटरिंग करपाचें नॉट की एवरीवेअर आतां हांगा पयलें आमी चायचे शॉप आहा तेज्या सायडीन स्लॉटरिंग जाता इट डजंट हायजिनिकली इट डजंट सावंड गूड ते सारकें ना तें गार्बेजूय खंय वयता आयसोलेटेड प्लेसीस आसता तर इतलो व्हडलो प्लांट आमी सेटअप केला वाव प्लांट थिंगा एक चिकन ऑर मटन ऑर मिन्स कोण दिना आमकां दे गिव सम प्रायवेट पार्टीज ऑर डायरेक्टली दे थ्रो इन द ओपन प्रायवेट पार्टीज सुद्दां चेक करपाक जाय वेदर दे हॅव दॅट परमिशन ऑर नॉट दे आर रजिस्टर्ड विथ वेस्ट मॅनेजमेंट ते आमी तेंचेर एक्शन घेतले कोण प्रायवेट पार्टी कलेक्ट करता पळय वेर दे आर थ्रोईंग तेंचे मॅनेजमेंट कशें आहा ते आमी चॅक करपाचें आसा सो शिकालीम पंचायत विल बी व्हेरी स्ट्रिक्ट इन दीस मॅटर्स आनी सध्या हे बंद आसतलें आतां सध्या एफडीए सांगला तांकां बंद करपा आनी आमकां नोटीस काडटले हाव यू आर अलाउड परमिशन बिकॉज खुबशे परमिशन आहा की आमी दिल्ले आहा बट वी टोल्ड दॅम वी हॅव गिवन परमिशन ओन्ली फॉर फ्रोजन चिकन नॉट फॉर लायव्ह कटिंग सो कलेक्टरान एफडीए का तुमकां लेटर बरयलां हाजेर वी गॉट लेटर वी गॉट वॉर्निंग फ्रॉम कलेक्टर एंड नेवी सेईंग दॅट आमी एक्शन घेयना म्हणून सो तुजें आतां एक्शन कितें आसतलें स्ट्रिक्ट आसतलें एक्शन नाव विल बी व्हेरी स्ट्रिक्ट एक्चुअली कित्याक लोकांची खुबशे कंप्लेनी आसली आमी कितें चलोवपा जाय पण बरे भाशेन सिस्टमॅटिकली मॅनेज करा वेस्ट नाव सिन्स टर्म्स एंड कंडिशन्स इतलो स्ट्रिक्ट आहा न्हू आय डोंट थिंक सो एक शॉप सुद्दां ओपन जातलो अंटील अनलेस वी आयडेंटिफाय अ प्लेस फॉर अ स्लॉटरिंग कित्याक ते रगत बिगत भावता ते मॅनेजमेंट ते सगळें करपा जाय न्हू जिरोणी आनी ते मागीर तेंचे पांखां बिकां आसता दे आर लायक जावन ते थ्रू इन ओपन ते कितें म्हणटा बिजनेस वाले कितें म्हणटा पूण तेंचे कितें तेंचे थोडे ते डायरेक्ट ओपनली उडयता थोडे कॉन्ट्रॅक्टराक दिता वीच दे आर नॉट रजिस्टर्ड मे बी कॉन्ट्रॅक्टर भायर वचून उडयता हेंचे कडेन पयशे घेता आनी तो उडयता ओपनली नाव वी हॅव नोटेड डावन 2-3 कॉन्ट्रॅक्टर्स हू आर टेकिंग फ्रॉम देम तांकां आमी आपयतले आनी चॅक करतले वेर यू आर थ्रोईंग हाव इज युअर मॅनेजमेंट सध्या कांय ड्रायव्ह घेतना तुमकां कितें कितें वायलेशन दिश्टी पडून येयलें ड्रायव्ह घेतलं ते आतां तुमकां कितें वायलेशन दिश्टी पडून येयलें काय म्हणटा इन्स्पेक्शनाक तुमी आतां इतल्या दुकानां गेल्या पळय तुमकां कितें दिश्टी पडून येयलें काय म्हणटा इन्स्पेक्शन अनहायजेनीक कितें आहा इन्स्पेक्शनाक सगळे वायलेशनूच दिसले एक्चुअली कितें बरें दिसना बिकॉज एज पर द स्लॉटरिंगाचे जे कंडिशन जाता पळय एफडीए हे जाले मिन्स हाव यू आर ऑपरेटींग एंड हाव इट इज बीन ऑपरेटेड नळ ना धुवपाचे सुविधा ना रगत सगळे फुटपाथाचेर आहा मिन्स टोटली अनहायजेनीक किती कंप्लेंट आणली आणि किती फाटल्या 2 महिन्या पयलीं आमकां एक एड्रेस ऑथॉरिटी कडल्यान एक कॉल लेटर आयलें डेप्युटी कलेक्टरान एक जॉयंट मिटींग केल्ली तातूंत पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हेल्थ एफडीए सगळे हांगा हाजीर आशिल्ले आनी तातूंत ताणें स्पेशली मॅनेज केलेलें की हांगासर बर्ड मॅनेज चड जाला अरावंड एअरक्राफ्टाचे जे फ्लायींग आहा ताकाय डेंजरस जाल्लेलें आसा एक तें रिजन जालें आनी हे जे आमी स्लॉटरिंगाक खंयच्याच चिकन शॉपाक स्लॉटरिंग आमी परमिशन दिल्लें ना फ्रोजन फुड्साची परमिशन दिल्लें आसा तरी पासून हांगासर इलिगली स्लॉटरिंग चलतालें आणि स्लॉटरिंग चलता म्हणून आमकां इशू नासलो पण जाता कशें आतां फाटल्या दिसा तुमी नोटीस केला की जायते डॉग मिनेज पासून जाल्लेले आसा डॉग बायट्स पासून जायते केसीस जाले इन्सिडंट जाल्लेले आसा इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दीस कित्याक ते स्लॉटरिंग जे करतात पळय तो वेस्ट आसता रॉ मिटाचो वेस्ट आसता तो खंयसरी उडयता आनी तो मागीर पेटे बिटे खाता आनी तांकां ते हे जाता हॅबीट जाता की बाबा रॉ मीट हें करपाचें आनी दॅट द क्रिएट डॉग बिजनस मागीर क्रिएट जाता आनी हातूंत सगळ्यांचेच लुकसाण जाल्लेलें आसा कित्याक येताल्या वताल्या भुरग्यांकूय हांगा फाटल्या दिसांनी हांगासारकें इन्सिडंट जाला स्कुलाक येताल्या वताल्या भुरग्यांक डॉग बिजनसाक लागून आनी मेन म्हटल्यार तो एअरक्राफ्टान सांगल्या प्रमाणे फ्लायींग झोनाचें आमकां तें हें जाता आनी हाचो सगळ्यां कडेन जर पळयलें जाल्यार ते म्हणटा आमचें शॉप खंय तरी बायणां आसा हांगासर कोणा कडेच वेस्ट मॅनेजमेंटान केल्लो एक रजिस्टर्ड लिफ्ट उबारपी हेंचे जो वेस्ट आसा चिकन वेस्ट उबारपी कोणूच हेंचे कडेन गार्बेज मॅनेजमेंट करपी कोणूच ना सगळ्यां कडेन विचारलें ते म्हणटा आमचे बायणां शॉप आसा थंय व्हरून दिता पूण कोणाक दिता खंय करता ते खंय डिस्पोज करता हेची कोणाकूच आयडिया ना आनी कोणा कडेन ताची पावती पासून ना सो ते आमी इनिशिएटीव घेवन हांगासर एक जॉयंट इन्स्पेक्शन आतां जाला आनी एज पर दॅट वी वील टेक सिरियस एक्शन ऑन दीस आनी वी वील एक्ट ऑन इट थँक्यू सर मला या फोटो
मॅडम मॅडम Madam, can you tell us something about the inspection? हॅलो मॅडम Madam, can you tell us something about the inspection? One minute. बरं